जर तर आमची आवय बापाय आमच्या कुटुंबाची एका आस्पत्रांत आयसीयूत जाल्यार कोणा बेजार जायना, कोणा दुख जायना. चिंत्या दुसरे दिसा बॅप्टिझम आसा. पयले दिसा सैर येवंक सुरू जाली आनी त्या घरा सैरी पावुल्ली. आनी ह्या वेळार तांकां खबर मेळटा आपणाचें भुरगें मरण पावलां. देवाक भियेताय म्हणून आतां म्हाका समजलें. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या बोनान भयणीनो, आमी आज नियाळ करचो विशय जावन आसा जिविताच्या परिक्षेंत भावार्थ दिवंक शकता जैत. जिविताच्या परिक्षेंत भावार्थ दिवंक शकता जैत. आज आमी पयल्या वाचपांत अब्रामाचो याज्ञ पळयलो. अशें म्हणटा आसतना म्हाका एक उडास जाता. नीज जाल्लें घडीत थोडेच म्हयने एका फिरगजेंत एक जोड्या काजर जावन तांकां एक भुरगें जल्मता. आमी जाणाव एक भुरगें जल्मत आसतना कितली दादोसकाय त्या कुटुंबांत. वर्त संतोष जर तर कोणाक भुरगें ना, थोड्या वर्सांत एक 10 वर्सां 11 वर्सां जाल्या उपरांत जल्मल्या उपरांत कितली दादोसकाय त्या कुटुंबांत आसता त्या जोड्याक. असली दादोसकाय त्या कुटुंबांत आसली, त्या जोड्यांत आसलो. इतलो संभ्रम चलो नासलो. आनी त्या बॅप्टिझमी दवरलें. दीस लागीं लागीं येयले. जायत्या सैऱ्यां पयलें कशी तयार करचे, कशें संभ्रम करचे सकट जावन येयलें. दीस लागीं आयलो. दुसरे दीस बॅप्टिझमाचो दीस बॅप्टिझम दिवचो दीस तो. आनी दुसरे दिसा बॅप्टिझम जाल्या ताचे पयले दिसा त्या भुरग्याक मस्त हुशार जातलें आनी आस्पत्रे व्हेलें. अचानक म्हणले बरी ती खबर मेळ्ळी तांकां आपणाचें भुरगें मरण पावलां. चिंत्या दुसरे दिसा बॅप्टिझम आसा. वर्तो संतोषो दादोसकाय खुशालकाय ते आसली, जायती तयार आसली. पयले दिसा सैर येवंक सुरू जाली आनी त्या घरा सैरी पावुल्ली. आनी ह्या वेळार तांकां खबर मेळटा आपणाचें भुरगें मरण पावलां. कसली परिक्षा त्या जोड्याची, कसली परिक्षा त्या कुटुंबाची. कशें जायत तांकां बेजार. पूण ती देवाचेर सिराप उसरुना, देवाचेर बावट सांडूना. आजून जाल्यार देवाचेर विश्वास जातात, देवाक अर्गां दितात. मोगच्यो बाबयनो, आयच्या वाचपांत आमी तेंच पळयता. देवान अब्रामाची परिक्षा केली. आमी जाणाव ह्या दिसांनी 10वी क्लासीची परिक्षा जाता आनी जायते भुरग्यांक परिक्षा जावन आसा. आनी तुमच्या जिवितांत एग्जाम तुमी बरयल्या. कितें आसा परिक्षा? अरे परीक्षा आमच्या जिवितांत आमी कशें आसा आमकां दाखोवन दिता. आमची तालेंतां उर्जीत करतात, आमकां बरेंपण करता. मार्क्स वरवीं एग्जामा वरवीं आमकां बरें काम मेळटा. परीक्षा अरेकल्याच्या जिवितांत गरज आसा. हांव चिंता ही न्ही तर अनेक रितीची परीक्षा तुमच्या जिवितांत जाल्यात. जायते कश्ट तुमच्या जिवितांत आयल्यात. अरेकल्याच्या जिवितांत एका रितीन वा अनेक रितीन परीक्षा वा कश्ट आयल्यात आनी फुडें करून तुमी आयल्यात. आनी आज अब्रामाची परीक्षा देव करता. कसली ती परीक्षा जावं पुरो. मोगच्यो बाबयनो, पयलें जमाने पळयता हांव. कितें तें देव सांगता. कितें तें? अब्राम, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करता तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वच मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयता त्या दोंगरार म्हाका तुजे यज्ञ बटय. कोण असो? तुज्या पुताचो. पळय मोगच्यो बाबयनो, जर तर उत्पत्ती ग्रंथ आयचें वाचप अध्याय 20 आनी 2. 18 अध्यायांत उत्पत्ती ग्रंथ अशें आसा. कितें तें? देव अब्रामाक आनी साराक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा कितें? तुमकां एक पूत प्रसूत जातलो, तुमकां एक पूत बसयतलो. पळय मोगच्यो बाबयनो, अब्रामाक उतरप्राय, साराक उतरप्राय, भुरगें नातल्लें. आमी जाणाव उत्पत्ती ग्रंथ पोरण्या चल्यान पळयता. एक भुरगें ना जाल्यार शिरप पडलो म्हणून आमी आपयता. शिरप पडलेलो म्हणलें तांकां आसलें. भुरगें नातलें, बेजाराय, उतरप्राय जावन आसली. ह्या वेळार देव तुमकां एक भुरगें दिता म्हणटा आसतना तांच्या जिवितांत अर्थ संतोश जाल्लो. देव
तांकां बसयल्या प्रकार मुखार पळयता हांव त्या साद्यांत देव फाव करता, भुरगे फाव करता. एका रितीर देवान सांगलें तुमकां भुरगे दिता, संतोश जाल्लो, आनी देव म्हणटा त्याच भुरग्याक म्हाका आतां भले बेटे. पयली परीक्षा ती जाल्ली. ही जावन आसा आपणाच्या पुताक विसारचें. आनी दुसरी परीक्षा कितें ती अपुर्बाचे मोगाचे बाबेनो तातूंत उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां पळोवंक मेळटा. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 20:2 अशें पळोवंक मेळटा. कितें तें? अब्राम होम बली पेटोवंक लांकूड घेतलें आनी ते इजाकाच्या खांद्यार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगांय सांगात मुखार सोंपकले. ऐका, मुखार वेता आसतना इजाकान आपल्या बापायक अब्रामाक उलो केलो. बापा, कितें पुता? ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आपले उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली पेटोवंक शेळी खंय आसा? आपल्या पुतान बापाय कडेन विचारचें. सक्कड तयार जाला, बली पेटोवंक शेळी खंय आसा? आनी आयकलो बापूय अब्राम सक्कड जाणा आसा. आपणो पूत विचारता आपणाचे बले विशयंत. पुताक कळीत ना, पूण बापाय कळीत आसलें, अब्राम कळीत. खंयच्या आवय बापायक अशें विचारी जाल्यार आपूण पूत विचार जाल्यार कोणा बेजार जायना, कोणाक दूख जायना, कोणाची काळजां बेसा जायना वा हट जायना. चिंती आमच्या भुरग्यांक एक ल्हान ताप जाल्यार आमी कितली जतन घेता. जर तर आमची आवय बापाय आमच्या कुटुंबाची एका आस्पत्रांत आयसीयूंत जाल्यार कोणा बेजार जायना, कोणा दूख जायना. चिंत्या अब्रामाक जाल्ली ती ताजी परीक्षा. आनी तिसरें जावन आसा मोगाचे बाबेनो, आयच्या शुभ वर्तमान सांगलें बरें तें जावन आसा उतर अशें आसा. अब्राम आपल्या पुताक जीवश मारूंक आतां सुरी घेतली. एकल्याच पुताक, मोग केल्ल्या पुताक आतां सुरी घेता आनी बली भेटोवंक पाटी सरना. तिसरी परीक्षा ती जावन आसली. पूण पळया, अब्राम भावार्थ तसो बापूय म्हण आपोवचें येस, पूण तो केदींच देवाचेर विश्वास आणिना, भावार्थ सांडिना. आपणाच्या एकल्याच पुताक, मोग केल्ल्या पुताक बली भेटोवंक तो मुखार सरता. हो जावन आसा भावार्थ. आनी ताज्या भावार्थाक जैत कितें देव मुखार अशें बसयता. भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांय वायट करिनाका. तूं देवाक भियेता म्हूण आतां म्हाका समजलें. आनी ह्या परीक्षेक ताका फलितांश अशें आसा, ताका रिजल्ट अशें आसा वा जैत अशें आसा. कितें तें? देव अशें म्हणटा, हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबाच्या वयल्या नखेत्र बरें आनी दर्यांत आसलेल्या रेवे बरें तुजी संतस हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पळयली देखून तुजी संततींत हांव संवसाराच्या राष्ट्रांक हांव आशिर्वाद दितलो. आनी मुखार हांव तुका आशिर्वाद करतलो. कशें? उदकाच्या दर्या तडीर आसा रेवे बरी आनी नखेत्र बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. आनी देव बसयले प्रकार चलता. आतां म्हजें सवाल तुमकां मोगाचो बाबेनो, आतां सांगा, कोणाची यज्ञ जाल्ली? अब्रामाची वा इजाकाची? कोणाची यज्ञ जाली? इजाकाची वा अब्रामाची? मोगाचो बाबेनो, यज्ञ जाल्ली इजाकाची न्ही, यज्ञ जाल्ली अब्रामाची. खंय देव सांगता ताका तुज्या एकल्याच पुताक बली भेटे आनी ती सुरी उखलता म्हणसर ताजी यज्ञ जावन आसली. त्या घडयेंत यज्ञ जावन आसली. मोगाचो बाबेनो, आतां दुसरें सवाल, करज्म म्हळ्यार कितें? करज्म म्हळ्यार आमी उपास करता, मागणे करता, दान धर्म करता. गरजेचें हो जावन आसा सुरवात, बेजीक म्हणटा. कुर्साची वाट करता, आमी नियाळ करता. रडचें न्ही, बेजाऱ्या पावचें न्ही, जेजूक दूख येता आसतना, पूण नियाळ करचें तें गरजेचें. ताज्या वरवीं तें जावन आसा मोगाचे बाबेनो, खरो करज्म म्हळ्यार पाप सभी आमकां सांगता. करज्म म्हळ्यार यज्ञ भेटोवचें. कोणाची खुशी? आपणाची खुशी. कशें अब्रामान ताका यज्ञ भेटयलें, तशी आमी आमची कुशालकायेक पयलें जावन आमचें तें आसचें उणेपणा विशयंत आमी यज्ञ भेटोवंक जावंक आसा. जावं पुरो म्हजें तें आसचो मोसोर, म्हजें तें आसचें झगडें, भोगसूंक कश्ट जावची, ही सक्कड यज्ञ हांवें आज भेटोवंक जाय. जर तर हो म्हजो करज्म करूं जाय जाल्यार ह्या विशयांत हांवें यज्ञ करूंक जाय. जर तर हो करता जाल्यार परवा हांवें करचें इश्टर.
जेजूचें जिवनपणाचो खरो अर्थ आमकां समजतलो, नाजाल्यार वर्सान वर्स कर्ज मेता फेस्तता, वर्सान वर्स जाता मुक्त जाता आनी वर्सां उतरतलीं. पयलें येवन जावन आमचो याज्ञ भेटोवंक जाय. मग भयणू दुसरो यज्ञ जाय जे म्हणजे ते असे अटॅचमेंट. जावं पुरो हांवें व्हरतें यूज करचें मोबायल, जावं पुरो म्हणजे टीव्ही, जावं पुरो म्हणजे इश्टाघात, अशें ते व्हरते वडणे हाची यज्ञ जावंक जाय. वय मोगाचे भयणू, ह्या यज्ञ करता आसतना करिज्माचो नवो अर्थ आमकां समजतलो आनी करिज्म बरे तरान आमकां आचरण करूंक जातलें. दुसरें जावन आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात. भावार्थ सणसोने फाटल्या दिसांनी तुमकां कळीत आसा, एक ह्या जाकाची बहीण कॅन्सरांत मरण पावल्ली. तिच्या जिवितांत तिका कश्ट आयिल्ले, तिका जण आसलें कॅन्सर आसलें, आपणाचें मन कळीत आसलें आनी तिणें सांगचें सेंटेन्स वाक्य अशें आसलें की जिवितांत कश्ट जाता पूण काळजांत दादोसकाय आसा. जिवितांत कश्ट जाता पूण काळजांत दादोसकाय आसा. म्हाका भयणो, हर एकल्यांक कश्ट येता पूण भावार्थान दंडलचें न्ही, कित्याक देव आमचे संगात आसा. भावार्थ सरचें न्ही, आमी संतोश पावया आमच्या कश्टा वेळार भावार्थ धरच्या मुखांत. जर तर आमी आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या परिक्षे वेळार, आमच्या यज्ञ वेळार जर तर हांव देवाचेर विश्वास दवरतां, भावार्थ दवरतां, आमकां मेळटलें रिजल्ट, आमकां मेळटलें जैत. ह्या प्रत्येक तरान ह्या मिसाचें बलिदान वेळार मागया तस करो जेजू आमच्या आल्तार येता आनी आमच्या काळजांत आसतना मागया ताची कृपा. अशें बरें करून करिज्म सरच्या मुखांत बरे तरेन इश्टर आनी आमचें जिवीत बदलो. कशें जेजू आपल्याच्या शिसांक काडून दोंगराक गेलो की दोंगर सोडून वरविंगड जाग्याक गेलो. आमी दोंगर सोडूंक जाय, कित्याक देवाचो अनुभव आमकां त्या दोंगरार जातलो. केसे पेद्रूक आनी जुवा आनी जाकोबा जालो गे तसो आमकां अनुभव जातलो केन्ना ह्या करिज्माचो दोंगर सरता आसतना. इस जाय जाली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया.